विसा उपरांत तुमकां येवकार। वाळपय भाजप मंडळान मंगळारा आदले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजींक आर्गां ओंपली। ह्या वेळार वाळपय 70 भाजप कार्यकर्ते हजर आशिल्ले। आरडीएक्सको खातीर वाळपयच्या निलेश परवार। प्रयत्न केल्ले आसा देश एक संघ रावपा खातीर, देशान एकी उरपा खातीर आनी देशाची वाटचाल बऱ्या मार्गान जावपा खातीर अटलजी अहोरात्र प्रयत्न केल्ले आसा। अशें व्यक्तिमत्व आमच्या भारतान जावन गेल्ले आसा। सतत 9 फावटी ते खासदार म्हणून निवडून येयले आणि 3 फावटी आमच्या इंडियेचे पंतप्रधान झाले। पहिली फावट 13 दिसांनी तांकां राजीनामा दिवचो पडलो, पूण डगमगूंक ना। ते खंबीर आसले, कांयच तांच्यार फरक पडोंक ना आणि अशें व्यक्तिमत्व फुडें सुद्दां जावन तांकां 2 फावटी प्रधानमंत्री जावपाक संदी दिली आणि तेजे हातीन ह्या भारताची खूप सेवा जाल्ली आसा। चतुरस्थ राजकारणी आणि अनेक असे अष्टपैलू तेजेकडे पैलू त्यांच्याकडे असं की आम्ही जर स्पष्ट करतले शब्द अपुरे पडटले माझे प्रामाणिक मत आसा। तसेच आणि रघुनाथ माशेलकर शास्त्रज्ञ प्रख्यात आहात, त्यांच्या विषयी उल्लेख केला पहिले आम्ही टीव्हीचे ऐकले की पुण्यात 5000 शास्त्रज्ञांचो एक परिषद भरलेली आणि सायन्स म्हणजे या तंत्रज्ञानाच्या युगात त्याला फार महत्व असा। तर ते किती म्हणपा लागले की आमचे अटल आमचे शास्त्री लाल बहादूर शास्त्री जय जवान जय किसान एक घोषणा केली, पण त्या ऍड आणि किती गेले जय जवान जय किसान आणि जय विज्ञान। कारण विज्ञान म्हणजे सर्व जर कसल्या आहेत तर अणुशास्त्री प्रक्रिया या संदर्भात जर किती अटल बिहारी वाजपेयी यांचा माझा प्रणाम। अटल बिहारी वाजपेयी आमच्या हयातना पण त्याचे विचार घेऊन पुढे वचपाची आमकां गरज आसा। त्यांचे केन्नाच आपले पक्षपाती पळयलो ना, देश कसो फुडें वयतलो हे हेजे तेंच्यांनी राजकारण केल्लें आसा आणि तेंचे म्हाका दिसता कर्तृत्व महान नेते आमचे जावन गेले, तेंचे पंक्तीक बसता ते अशे ते महान नेते आसले आणि तेंचे विचार घेऊन फुडें वचपाची आमकां गरज आसा। राजकारण हे विचारान वचपाचें आसता, एकामेकाचो कांटो काडपाचो नासता। त्या खातीर हे आमचे लिडर जो आसले आमचे वाळपय साहेब तेंच्यांनी सदांच सगळे कडेन घेवन देश कसो फुडें वयतलो ह्या विचारान ते फुडें गेलेले आसा आणि तेंचे विचारान आमी तर सगळे पंचायत असो, म्युन्सिपालिटी असो, जिल्हा पंचायत असो किंवा गोवा राज्याचे आमदार असो तेंचे विचार घेवन आमी जर फुडें गेले जाल्यार आमचो देश सफल जावपाक फुडें वचपाक टायम लागचो ना। हांव खरेंच त्यांच्या महान कार्याक श्रद्धांजली वाहता आणि हांगा म्हाका एक तुमच्या